सर्वांक माया मोगसो नमस्कार। जो कोण कालतो जाता ताका देव वर्तो करता काय, आणि जो कोण सादेपणान जियेता ताचे थंय देव विश्वासी रावता, मात न्ही ताच्या विश्वासीपणाक त्या व्यक्तीक बरो प्रतिफळ दिता म्हणून वंजलांतली उतरां आमकां सांगतात। हावेरींतलो एक सोबीत तरणाटो प्राय ताची 25 1990 ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर ताचें जनन, आणि आयले वार कर्नाटकाचें व्हड एक सेन्सेशन हनुमंता। आणि ह्या हनुमंतान केल्लें कितें? सादेपणाच्या जिविता मुखांतर, आडंबर नासलेल्या जिविता मुखांतर सगळ्या कर्नाटकाच्या आणि संवसारभर मनशांच्या त्या मोगाक तो प्राप्त जालो। लगभग 5 करोडाच्या की सर्तीक वोट ताका मेळ्ळे, आणि ताच्या प्रतिस्पर्धेक ताणें 2 करोडाच्या की सर्तीक वोटाच्या अंतरान चलवून त्रिविक्रम मुखांतर तोच त्रिविक्रम जालो, म्हणजे हनुमंता विजय जावन बिग बॉस सीझन 11 विजय जालो। हांगासर बिग बॉस सुदीप या किच्छा सुदीप अशें सांगता की हनुमंता थंय हांवें पळयल्ले शेगूण वर्ते जावन आसात। ताचें कालतेपण ताका आज वर्तें करूं शकला, ताचो मैपास आज ताका वर्तें करूं शकला, हेरा संगीतांनी मिसळिल्ली जिनी ताका आज वर्तें करूं शकला। तर मोगाचो न्हू, हनुमंताच्या जिविता विशीं उलयतना ताचें पाठतळ आमी पळोवंक जाय। हावेरीच्या एक ल्हानशा गांवांत तो जावन आसा एक गवळी या शेळयांक सोरोवपी जावन आसा। असलें जिवीत जियेवन असल्या व्हड्या मंचेर येवन ताणें हें सीझन जिखचें जाल्यार थंयसर ताचें थंय आसलें सादेपण, विश्वासीपण आणि जिका जाय जाल्ली ती एक वर्ती आशाच प्रमुख कारण म्हणवेत। तर मोगाचो न्हू, हाच्या आदीं हनुमंता आमच्या कर्नाटकाच्या वाहिनीन फामाद जावन आसा। सारेगामापा हाच्या फायनलाक तो आयिल्लो, सांगाताच डान्स कर्नाटका डान्सान तो आयिल्लो, कॉमेडी खिलाडीन तो आयिल्लो, अशें ताची छाप ताणें येदोळस मारली आसा, ताची मोर ताणें येदोळस मारली आसा। पूण लोकांनी ताका आपणासो जावन घेतला, आणि लोकांचो मोग दिवन ताका आज त्या 50 लाख इनामाच्या जिखपाच्या त्या भोव उत्तीम थळार ताका वनपा वयला। तर ताचे विशीं थोड्यांनी पाड उलयल्लें आसा, आणि ताचे विशीं थोडे फावटी नकारात्मक रितीन विवरण दिल्लें आसा। हनुमंताच्या बदलाक कोणी दुसरो जिखतो जाल्यार हांव संतोषान आसते म्हूण त्रिविक्रमाची आवय उलयतना थंयसर एकल्यान समजयल्लें आसा, अशें तूं म्हणनाका, तुजो पोती दुसऱ्या स्थानार आसा। जर 2 करोडाच्या की सर्तीक वोटांच्या अंतरान एक व्यक्ती जिखता जाल्यार लोकांचें काळजां, लोकांची मनां आणि लोकांचें जिवीत तो आपडूंक शकला म्हणवेत। हनुमंता एक सादो, एक बळो, एक मैपाशी, सर्वांसंगी मेसलोसो एक कलाकार जावन आसा। आज हांव तुमचे लागीं उलयतना तुमी म्हाकाय पळोवंक पुरो कित्याक हनुमंता बरी आयला म्हूण, आनी हांगासर कांय कारण आसा। जेन्ना वय ताच्या जिवितान पळयलें जाल्यार इस्त्रीनातलें वस्तूर या ल्हानसो तो मुंडू जावंक पुरो खांदार एक शॉल घालून ताणें ताचें जिवीत सारचें आसा। पयशे मनशाक सर्वस्व करिना, पूण ताचें तें आसलें सादेपणूच मनशाक ताच्या गौरवाच्या जाग्यार उखलून धरता। मनशाक हनुमंता सागसावन आसा। हनुमंताचे शेगूण आमी पळोवंक आसात। 21व्या दिसा तावन 100व्या दिसा म्हणसर तो त्या बिग बॉसाच्या घरांत जियेतना मोगाचो न्हू, आमी म्हणटा आमच्या घरा भितर 4 जाणां जिवंक असाध्य, तें एकाच कुटुंबान सैमान वाडलेल्यांचें। पूण त्या घराण्यांत कर्नाटकाच्या पोंता पोंतांतून आयिल्ले स्पर्धेक असतात, तांचे सांगता जियेचे जाल्यार थंयसर कितलें शाणेपण, कितले खालतिकाय आणि कितले मैपाशीपण आसूंक जाय। कोणाच्याय रगड्याक गेल्यार थंयसर कश्टाचें जिवीत आसा। कितलेशेच कॅमेरा हर एक वयर फोकस करता आसतना तांच्यो ल्हान ल्हान चुकी सोदून काडून त्या घरांतून भायर घालच्या खातीरच म्हूण बिग बॉस सिजनांत आमी पळयता। पूण तसल्या सर्व एका संदिग्ध परिस्थितीमध्ये झुजून अखेरेक एकलो बिग बॉस सीझन असो विजय जायचे जाल्यार थंयसर ताचें थंय आसचें संयम प्रमुख कारण जाता। तर मोगाचो न्हू, पवित्र पुस्तकांतलें हे उतार कोण खालतो जाता तो वर्तो जाता म्हणल्यार हनुमंता एक सागसावन आसा। तसलोच 1000 जिवितां आमचे मदले शांतीन येयल्लीं आसात, तांच्या कल्तिकायेच्या जिविता वरवीं ती वर्ती जाल्लीं आसा। तर असल्या एका व्यक्तीक हो मेळ्ळलो गौरव, हो मेळ्ळेलें स्थानमान, ताचें जिवीत आस्तवरेक तें त्याच सादेपणाच्या वाटेन फुडें वरशें करूं दी, आनी हेरांक तो मेलफंग जावं दी म्हणटा आसतना आमचे जिविती हनुमंता बरी सादेपणान, विश्वासीपणान, मैपासीपणान हेरांक मानतात असलें जालें जाल्यार आमी ताचे बरी व्हडल्या कर्नाटकाक बिग बॉस जावचें ना। पूण मोगाचें न्हू, आमच्या जिविताक, आमच्या सेसंबराक, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेन बिग बॉसा बरी खंडी जावन जियेतलें। बिग बॉस एक उदाहरण जावन आसा,
एक आमकां मेलफंग जावन आसा एक कार्यावळ जाल्यार हनुमंत जावन आसा आमकां तसलो एक रोल मॉडल तर मोगोचें न्हू तें जिवीत आनी आमचें जिवीत सांगाता हाड आमच्या जिविताक हनुमंताच्या जिवितांतलीं जायतीं लिसांवां आनी ताच्या जिवितांत ताणें फुडें वचोंक आसतनाय ताणें उलोवची ती सादी उतरां हरशेंच्या बरीच म्हाका सादेपणाच्या आनी मोगाच्या वाटेन चलोवंक जाय त्या शिवाय म्हाका ह्या आडंबराच्या जिविताक वेंग मारूंक नाका म्हूण खंडीत जावन तो सादेपणान जियेता जियोवन आसा तें जिवीत आमकां मेलफंक्त प्रेरण जावं दी म्हण आशून हनुमंताक आमी कार्मेल किरणाच्या तर्फेन आनी ह्या सर पंगडाच्या तर्फेन आमी बरें मागता उल्हास पाटयता मात न्ही आसतना तोय आमकां जावं दी एक आदर्श आनी मेलफंक्त सकडाय की देव बरें करूं.